कासावली मॉल ह्या राष्ट्रीय महामार्गार कर्नाटकान वचपी प्रवासी बस आणि माल व्हरपी ट्रक हाचे मदीं समोरासमोर टक्कर जाली जाल्यार फाटल्यान आशिल्ले मोटरीन बशीक धक्को दिलो। ह्या भिरांकूळ अपघातात ट्रक चालकाक काल रातीच मरण आयले जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्या बस चालक आणि हेरांक पीएच्या हॉस्पिटलात उपचारा खातीर भरती केले। आयज उपचारा वेळार बस चालकानूय जीव सोडलो। कशी किती ऍक्सिडेंट जालो? आता ते एक वयताले ट्रक वयताले आणि तो एक बस येल्ले ते बेंगळूरचे खंयची तरी बस आयली, दोन्ही मारली मोकली ती गाडी आणि हांव आसा सायडीक स्लो आसा, ती बस आयली आंगार येयली न्ही आमकां ती माझी गाडीक ती घश्टून तुम्ही खोसपा वयताले? आमी आतां परवरी वयताले। ओके, तुमको हय ही गाडी म्हजी तुमको घसरून गेले? घश्टून गेली ती गाडी। कितले जाण आसले फॅमिली भितर? आमची 6 जाण आहा फॅमिली आमची। कोणाक काय जावना कोणाक देवा? कांय जाणा देवाच्या कृपान। ती दोन्ही मारले न्ही ती आमची बस आंगार येयले, घश्टून गेली गाडी। म्हणजे बशीवाल्याची मिस्टेक असतली? बशीवाल्याची मिस्टेक पळयता आमी थोडा तेका मारलो तेणी ट्रकाक आणि आमच्या आंगार येयलो तो असो सायडीक घेवन घश्टून गेली गाडी। आमी मोल्या सुकळी हांगा आसा जे बायोडायवर्सिटी कासावली म्हणटा थंय आसा आनी थंय सद्याक 3 गाडयां मदीं हांगा अपघात जाल्लो आसा। जी स्टार बस म्हणून ती एक जी स्लिपर कोच पावणे 5 सुटलेली बेंगलोर वचपाक, चांदा ट्रॅव्हल्स ही स्लिपर कोच बस ती बेंगलोर वचपाक सुटलेली तेन्ना जेन्ना ही बस सुकतळी क्रॉस करून बायोडायवर्सिटी कडेन पावली तेन्ना बसीचो वेग भरपूर आशिल्लो। तेणी एलपी ड्रायव्हराक हांगा धपको दिलो आणि त्याच्या धपक्या बरोबर एलपी जो ड्रायव्हर आसलो तो जाग्यारूच मेल्लो आसा। आणि दुसरी तेणी गाडी धपको दिवन ती सायडीच्या ती फॉर्च्युनर गाडी, ती गाडी मोलेंच्यान हांगा वयताली परवरी वचपाक वयताली परवरी तेन्ना हांगा ते गाडयेक तेंच्यांनी सायडीच्यान धपको दीत गेल्ली, पूण गाडयेची भितर 6 जाण फॅमिली आशिल्ली ती उबळी गेल्ली, ती आपली घर वयताली परवरीत, तांकां कोणाक कांयच जालें ना, दय सोयेकान तांकां कोणाक कांयच जालें ना। आनी आतां पळयलें जाल्यार फाटले ती बस व्हरोन तेणी ती आपली व्हरोन ती झाडां मारलेली आसा आनी ते बसीन भितर जी पॅसेंजर आसलेली एक बायल मनीस जाली तिका तो बसीचो एक रॉड तेजी पोटान सायडीच्यान घुसलेलो आहा, तिका हॉस्पिटलान व्हेल्या, ती गंभीर जखमी जाल्ली आसा। आनी ड्रायव्हर जो आसा तेजी पांय बी हांगा चिड्डोन तो कॅबिनान उरलेलो आनी तेका काडपा खातीर आतां जवळ जवळ एक तास प्रयत्न करता फोंडा अग्निशामक दलाचे कर्मचारी आनी स्थानीक लोक 1 तास प्रयत्न करता, तरी तेका काडपा अजून ट्राय आयलो ना तो। आतां तेका केन्ना कॅबिनाच्यान जे काडून भायर काडटा ते पळयता आनी तेतून म्हळ्यार ही बॉडीची ही जे ट्रकाची आसलेली ती बॉडी तेंच्यांनी काडून दवरिल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कासावलेच्यान एकनाथ खेडेकर।